नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. तांझानियाची राष्ट्रपती सामिया सुलूह हसन ह्यो सध्या भारत भोंवडेर आयल्यात. आज तांणी नवी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या पदवी भेटवण सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार विद्यापीठान तांकां मानद डॉक्टरेटाची पदवी भेटयली. ह्या कार्यावळींत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तशेंच विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हाजीर आशिल्ले. ही पदवी भेटयल्ले बद्दल उपकाराचे उलोवप करतना ही पदवी आपूण तांझानियाच्या गांवगिऱ्या वाठारांत रावपी भुरग्यांक समर्पित करता अशें सामिया हसन हांणी सांगलें. With gratitude, and my soul is humbled by the profound recognition bestowed upon me by this great university. Receiving an honorary doctorate is an extraordinary privilege that I accept with great pride and humility. I extend my heartfelt appreciation to Jawaharlal Nehru University for deeming me worthy of her honoris causa. This honorary causa degree will forever be etched in my history as the first to be awarded to me by a foreign country. ह्या कार्यावळीत विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी मार्गदर्शन केलें. भारत ग्लोबल साउथ विशीं गंभीर दृश्टिकोनांतल्यान पळयता अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. Relations marked by sound political understanding, regular high-level visits, diversified economic engagement and strong people-to-people contacts. Our trade relations with Tanzania date back several centuries when traders from the western coast of India first traveled to East Africa along the maritime route for trade and commerce. In fact, yesterday when the Honorable President met Prime Minister Modi, this was the connect between our western coastline, the state of Gujarat and Zanzibar in particular, I think was very much the subject of conversation. Economic ties between our two countries have always been a strong pillar. I am happy to inform that despite the global disruption and challenges posed by the pandemic, our bilateral trade has witnessed strong growth from both sides and today stands at close to $6 billion. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी आज पर्वरे हांगा 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रिलेक बावटो दाखयलो. ही टॉर्च रिले गोंयच्या 12 तालुक्यांनी वतली. ह्या कार्यावळीक खेळा सचिव श्रीमती स्वेतिका सच्चन, खेळा संचालक श्री अरविंद कुटकर आनी कार्यकारी संचालक डॉ. गीता नार्वेकर हाजीर आशिल्ल्यो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री हांणी गोंयकारांक ह्या सर्तींत व्हडा उमेदीन वांटेकार जावचे असो उलो मारलो. ही टॉर्च रॅली जी आसा ती संपूर्ण आमच्या फाल्यां 11 तारखेक काणकोणच्यान सुरू जातली. प्रत्येक तालुक्याचो जो एसडीएम जो आसा आणि त्या भागातले एक प्रॉमिनंट आमचे नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जर एथलीट जर थांबिल्ले आसा ताजी ही उपस्थिती आसतली आणि आमचे सगळे जे प्रॉमिनंट डिग्नेटरीज तातूंत भितर मिनिस्टर्स आयले, आमदार आयले, असो तरेचो एकंदरीत कार्यक्रम संपूर्ण गोंया भितर आज 11 तारीख ते 22 तारीख पर्यंत आमी करपाचो ठरयलेलो आसा. त्या भागात भितर सुद्धा आमची बरीचशी हायस्कूल ऑन द वे आसा. ते हायस्कूलांत सुद्धा आमी थोड्या भुरग्यांक भितर थोडीशी अवेअरनेस जावची. खास करून आमचे ग्रामीण भाग जे आसा त्या भागां भितर ही टॉर्च रॅली वचून ह्या 37व्या नॅशनल गेम्सां भितर एक क्युरियोसिटी निर्माण करची आणि त्यावेळी ल्हानपणांतल्या भुरग्यां खातीर एक नॅशनल गेम्स एंगिरेज किंवा आपणेय व्हडलो जाल्या नंतर ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर भाग घेवपाक शकता काय कितें अशे तरेचो एक स्वप्न तांच्या मनाक किंवा तांचे भितर रावोवपा खातीर आजचो हो आमचो संकल्प जावन आसा. हांव काणकोणच्या फाल्यांच्यान रॅली सुरू जातली, नंतर केपें येतली, सांगे, धारबांदोडा, फोंडा, सालसेत, मार्मोगोवा, सत्तरी, बिचोली, पेडणे, बार्देस आणि तदनंतर तिसवाडी येवन ताजी समाप्ती जातली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बाल्मर लॉरी अँड कंपनीचे चॅनल पार्टनर्स बसकेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की पेट्रोलियम उद्देगाक राज्य सरकार फावो ती मदत करीत आसता.
हो पेट्रोलियम उद्योग देशाच्या उदरगतीक व्हड हातभार लायता. As you all must aware, our nation is the third largest lubricant market globally after the US and China. India's annual consumption is around 28 lakhs kiloliter, amounting of the 48,000 crores. Bamalori journey is spinning over the center and a half commitment to excellence and quality in the lubricant industry. Being under the aegis of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, it is constantly strived to meet evolving needs of the automotive, industrial sectors, delivering the lubricant, and that not only ensuring the smooth functioning of the machinery, but also contributes to the efficiency and sustainability of the various industry. Being the Chief Minister of Goa, I am particularly pleased to see that this event making the place more beautiful state. Goa is not only known for the mesmerizing landscape and vibrant culture, but also for business-friendly environment. We are committed to supporting industries and business that are contribute to the growth and prosperity of our region. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्री रामदास आठवले हांणी आज RPI आठवले गटाच्या गोयच्या फुडाऱ्या वांगडा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन आपल्या पक्षाक एक महामंडळ दिवन सरकारांत आस्पावीत करचे अशी मागणी केली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्ल्याचो मंत्री आठवले हांणी पणजे हांगा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना सांगलें. 5 राज्यांत येता त्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत वेंचणुको जावपाच्यो आसात. त्या वेंचणुकेंत NDA सत्तेर येतली हातूंत दुबाव ना अशें मत मंत्री आठवले हांणी उक्तायलें. आतापर्यंत त्या ठिकाणी आपल्याला पण स्थिती तोडगाव त्याला एका महामंडळावर घेण्याचं त्यांनी मान्य केलेलं आहे. हमास आणि इस्रायल मदीं चालू आशिल्ल्या युद्धाचो आज 4थो दीस. इस्रायल कडल्यान गजा पट्टेंत हवाई हल्ले चालूच आसात. ह्या संघर्षांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 1600 परस चड जाल्लो आसून गजा पेटेंतल्यान सुमार 1.25 लाख लोकांनी घरां सोडल्यात. इस्रायलांत 900 जाणांक मरण आयिल्लें आसून 2600 परस चड लोक जखमी जाल्यात. गजा पट्टींत इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांत 600 परस चड जाणांक मरण आयलां जाल्यार 2700 परस चड नागरीक जखमी जाल्यात अशें गजाच्या भलायकी मंत्रालयान म्हळां. इस्रायलांत आपल्या 9 नागरिकांक मरण आयलां अशें अमेरिकेन सांगलां. इतले मजगतीं अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटन आनी इटली आपले संयुक्त निवेदन उजवाडाक हाडून इस्रायलाक तेंको दिला. हमास आनी ह्या आतंकवादी संघटनेन इस्रायलचे केल्ल्याचो खर निशेध ह्या देशांनी केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन, फ्रांसाचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन, जर्मनीचे चान्सलर ओलाफ शॉल्स, इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी हांणी ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक हांणी म्हळां की हमास हांणी केल्ल्या आतंकवादी कारवायेचें कशेंच समर्थन जावंक शकना. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज सावन मोरोक्कोच्या भेटेर वचपाक भायर सरली. त्यो G20 गटाच्या बसकां सयत संवसारीक बँक आनी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या वर्सुकी बसकांक हाजीर रावतल्यो. ह्या वर्सुकी बसकांक संवसारांतले अर्थमंत्री आनी मध्यवर्ती बँकेचे मुखेली उपस्थित रावतले. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास G20चे अर्थमंत्री आनी मध्यवर्तीय बँकेचे गव्हर्नरांच्या बसकेचे अध्यक्षपद म्हूण वावुरतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी इटलीच्या भेटेच्या पयल्या दिसा रोमाचे संरक्षण मंत्री गुइडो क्रुसेटो हांचे कडेन भासाभास केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी रक्षा संबंदान विचारमंथन केलें आनी दोनूय देशां मदली रक्षा संबंद सहयोग वाडोवपा खातीर कबलातीचेर सयो केल्यो. मंत्री राजनाथ सिंग हांणी इटलीच्या रक्षा कंपन्यांनी भारताच्या स्टार्टअप कंपन्यां कडेन सहयोग वाडोवचो अशी सुचोवणी केली.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीत आशियाई खेळा सर्तीत वांटेकार जाल्ल्या खेळगड्यांची भेट घेवन तांचे कडेन संवाद साधतले। आशियाई खेळा सर्तीत ह्या खेळगड्यांनी केल्ल्या ऐतिहासीक कामगिरी बद्दल प्रधानमंत्र्यांनी ह्या खेळगड्यांक आमंत्रित केल्यात। खेळगडी, प्रशिक्षक आणि भारतीय ऑलिंपिक संघटना आणि वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी ह्या कार्यावळीक उपस्थित रावतले। भारतान ह्या सर्तीत 28 भांगरा पदकां सयत 107 पदकां जोडल्यांत। प्रधानमंत्र्यांनी त्याबद्दल तांकां परबी भेटयल्या। आयसीसी संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आनीक 2 खेळ जावपाचे आसात। पयलो खेळ इंग्लंड आणि बांगलादेश मदीं सुरू आसा। बांगलादेशान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी आपणायली जाल्यार इंग्लंड पंगडान 50 षटकांनी 9 गडी वगडावन 364 धांवड्यो काडल्यो आणि जैता खातीर 365 धांवड्याची मोख बांगलादेशा मुखार दवरल्या। इंग्लंडा वतीन डेव्हिड मालन हांणी 140 धांवड्यो जाल्यार जो रूट हांणी 82 धांवड्यो जाल्यार जॉनी बेरेस्टोव हांणी 52 धांवड्यो काडल्यो। दुसरो खेळ पाकिस्तान आणि श्रीलंका हांचे मदीं हैदराबादात सुरू आसा। निमणी खबर हातान आयिल्ली तेन्ना श्रीलंकेन 21 षटकांनी 2 गडी वगडावन 143 धांवड्यो काडिल्ल्यो। श्रीलंकेन कुरुबावलो जिखून फलंदाजी स्वीकारल्या। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।